नावेली तिट्यार वयले सिग्नल चलनाशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडटा। कितल्योय कागाळी करून लेगीत मुख्यमंत्री आनी भौशीक बांदकाम मंत्री हाचेर कांयच लक्ष दिना। सरकारान आतां तरी हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो ना तर खर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी नावेलकारांनी दिल्या। एक्सिडेंट व्हडलो एक्सिडेंट सारकें सिरियस आहा। डॉक्टरान दोगून ताका 24 hours दिल्ले। आतां देवाक मागपाचें ते बरें करूं म्हणटा। हिंग मेन प्रॉब्लेम म्हणजे सिग्नल आनी हिंग एक रोड आहा डायरेक्शन ना। आतां हो रोड कंस्ट्रक्शन चलता वर्क इन प्रोग्रेस। ताका मुखा पावतकच परतून व्हडली गाडी आहा ते परतून येताय। हांवें एका ते पाटून सांगलें पिड्यार हिंग एक बोर्ड मारला बाबा रोड इज क्लोज म्हणून। तेम ते आयकलो ना। ती सेकंड टायम मिटींग येता। आतां हांव स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिता। स्ट्रिक्टली गव्हर्मेंटाक मागीर कितें जाता तें जायना। हांव डोंट केअर कित्याक आमगे मनीस वताय। आमगे गांवचे आनी जावं भायले हेंचे आमचे गोंयकार भुरगे भायले भुरगे हिंग मोताय। आनी कोणानय मिनिस्टराक आयज पण आयकलो ना तेगे मनीस मेलो आहाय म्हूण। कित्याक तांकां हाटल्या मुखार 2 गाडी हाटल्या 2 गाडी आसताय। आमचे सांग कोण गाडी आहाय। आतां आमगेलो स्पीकर आहा आमगेलो दिसा 4 पार्टीक येता। 4 पार्टी येता तो केन्ना चोयले कितें आहा ते मुखार 2 गाडी घेवन वयता सेफ्टी। ते कोणाचें पण गेल्लें गव्हर्मेंटाक। सो हांव मागोता सीएमा कोण आनी दिनेश काब्राल लागलो प्लीज हेजें इंटेंशन घेयाय म्हूण। तुमी हिंगा थिंगा हें कोताय आमगेले नायलकारांगेले एसोले बाय दीस येयले आमच्या चोवपा जायना हिंगा कितूच म्हूण काटले आमी। डेली एक न्हू दोन एक्सिडेंट आहायच हिंगा। सीएमांको मागोता हिंग यो आनी चोय मू डेली हिंग एक्सिडेंट जाताय। कोण कोणाक कांय कोण गेला आनी सिग्नल घायले विशय नांव हांगायले ते पयशे खायले जेम सगळे एकूय सिग्नल चलना हिंग नायल्यान। सीएम कित कोत्तिंगा निलेश काब्राल कित कोता आतां नायलका चाडवलो आहाय आमी केन्ना सोडपा नाय आनी सगळे मोड उडयतले आतां सगळे एकठांय जावन एक्शन घेयना जाल्यार तुमी कोण डेली एक्सिडेंट कोण कितू एक्सिडेंट जाता हिंगा कोण चोयता। सीएम कित कोता निलेश काब्राल कित कोता ना ट्रॅफिक पुलीस फोन दवरे हिंगा सगळे हाटीन डेली सदां एक्सिडेंट आमी लोकां मोरोंक घायला हिंगा सिग्नल कित्याक घायलाय पयशे खायले नाय तुमी जात तितू बेगीन एक्शन घ्या हिंगाचे ना आमी सायन बोर्ड ना काय ना ही स्पीड लिमीट देखून ना थिंगा हे कितें हायवे केलं हे कोणाको।